मंगळारा शिक्षणा संदर्भात बसका जाली। त्याप्रमाण 21 नोव्हेंबराच्यान 10वेचे आणि 12वेचे वर्ग नेमावळीचे पालन करून सुरू करपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा। ह्या बाबतीत सगळ्या स्कुलांक कळयतले। अजून प्रायमरी वर्गा संदर्भात कांय थारिल्ले ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान सांगलां। सर एज्युकेशन मीटिंग असलेली आहे सकाळी एज्युकेशनाचेर आज सकाळी मीटिंग जाली आणि आज सकाळच्या मिटिंगेन म्हणजे डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशना पासून बाकीचे सगळे स्टेक होल्डर्स जे जे आसात डिपार्टमेंटल त्यांच्यानी सगळे एरिया यांच्या कडेन रिव्ह्यू केला आणि सगळ्यांचे एकंदर मत जाला त्या प्रमाणे 21 नोव्हेंबरांतल्यान आमी 10th स्टँडर्ड आणि 12th स्टँडर्ड ह्यो दोन क्लासीस ज्यो आसा बाय फॉलोवींग द SOP स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर ते डिपार्टमेंटांतल्यान धाडटले हे दोन वर्ग तेंच्यांनी सुरू करप हाचो निर्णय घेतलेलो आसा आणि ते सगळ्या स्कुलांक कळयतले बट टेकिंग द कन्सर्न म्हटला तरी सुद्दां आमी म्हटला की 10वी आणि 12वी ओके ते दोन सुरू करतात। आणि प्रायमरीचे कितें सर प्रायमरी सध्या कांयच सर आनीक हे येता की जे रिटायरमेंटाक टीचर बी पावला ते एजीन जाल्या सिनियर सारके तेंचे कितें करपाचें आसा तांकां रिटायरमेंट या तर डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन केस टू केस बेसीस ही विल टेक द